सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आज केरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानान नित्यसावन दिल्ल्या खातीर आमी मागतले. तशेंच आज जल्माचो दीस माला फेर्नांडीस आपल्या खातीर मागूंक लायता. केरीत भाशेन ताचे खातीर मागुया. देवान बरे भलायकेन राखून सांबाळून आनी ताचे सगळ्या इंतेसां खातीर ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आज केरीत भाशेन पवित्र सभा भाग घेवन तांतून पादवाच्या ह्या याज्ञीक आनी धर्मशास्त्राची परब समरुमता. केरीत भाशेन जायतो आमचो गोंयचो लोक सांत आंतोनीचें देवस्थान करता. अदीक आनी अदीक सांत आंतोनीचे मजतीन आमच्या लोकांक फावो ती देणी फावो जावं सांत आंतोनी भाशेन अदीक देवाक मानतात असलें जिवीत आमी जिवंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड आमकांय मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाच्या उतराक आपलें जिवीत सदांकाळ जियेतलो भाग्यून तांतून पादवाचो आज पवित्र सभा आमकां एक नमुनो कसो दिता. आपल्या जिवितांत देवाक आनी पयले स्वादिताच्या उतराक म्हत्व ताणें दिलें. देवाचें उतर आपल्या जिवितांत संकुश्टा मदें, देवाचें उतर आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांच्या किकोंत उतरां मदें, देवाचें उतर आपल्या जिविताच्या कोरन्या मदें ताणें उंच मोलाचें सजमून आपलें जिवीत सारलें. आनी ह्याच खातीर देवान ताका किरीत भाशेन आपल्या भासायलोल्या मनशा मदें ताका दवरलो आनी ताका व्हरतो केलो. आज किरीत भाशेन ह्या भाग्यवंताची परब आमी समरुमतना ताचे वरवीं जाल्ले जायते उत्सवर्यां खातीर देवाक आमी दिनवासुया. आनी आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक हो भाग्यवंत आमकां दाखयता ती देख आमी घेवन आमचें जिवीत नवसरूंक वावरूंक देवाच्या उतराक म्हत्व दिवंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्या मॅकन्सी खातीर मागुया. आपल्या फुडल्या शिकपाक आनी वावरा खातीर परदेसान वेता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे खातीर मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यूंत आंतोनी खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गुर्ज्या आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी एलिजान आहाबाक म्हणलें, परतो वच, जेव आनी पिये. पावसाचो आवाज म्हाका आयकूंक येता. आहाब जेवूंक आनी पिवूंक गेलो तेन्ना एलिजा कार्मेल दोंगरार चडलो आनी जमनीर साश्टांगी पडून ताणें आपलें तोंड दोंपरांनी लिपयलें. मागीर ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, दर्या वाटेन पळय. वयर चडून ताणें पळयलें. ताणें म्हणलें, कांयच ना. एलिजान ताका म्हणलें, 7 पावटी वच. 7वे पावटी सेवकान म्हणलें, मनशाच्या हाताच्या तोळाता येदें दर्यांतले एक कूप वयर सरता. एलिजान म्हणलें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुका पावस
सापडचे आदीं तुजी गाडी घे आनी देंव. थोड्या वेळान मळब कुपांनी इलें इलें काळें जालें आनी वारें सुटलें आनी दारींनी पावस पडलो. आपले गाडयेर बसून आहाब जेसरीलाक गेलो आनी सर्वेस्पराचो हात एलिजाचेर आसलो. आपलें न्हेसपा आवरण बेंडाक खोवून तो आहाबा फुड्यान धांवलो आनी जेजरीलाच्या दारवट्याशी पावलो. देवाचें उतोरें. देवाची उलोवपां. आमचो जबाब जातलो, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. परतून म्हणयात, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय. सुबापोणान तिका सुफोळ करताय. दाणो गोठो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपोट बरोवन व्हांवता. जबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. अशी तूं करताय जमनीची तयारी, कसलोली शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एक सारकी सपाट करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय. तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. तुज्या बरेपणान वरोसभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफोळ पिकाड. पडीत जमनीर सोऱ्यान भरपूर मेळटा चरोवप. जबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Alleluia, 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 Alleluia. Survispo तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परोस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गीच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावचे नात. जिवेशी मारूं नाकात, आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या बाबाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्यायसुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देवदोर नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाची कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर. आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालतीत आनी तूं बोणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दोमणी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचोच न्हय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका
म्हजो पेलो कोण. बाब भयणीनो, जायते फावटी ह्या वाक्याचेर आमी नियाळ करता, म्हजो पेलो कोण. आनी जेजू आमकां म्हणटा, तुजो पेलो कोण. तो तुज्या बाजूक बसलेलो आसा तोच न्हय, तुज्या घरच्या मदें आसा ती सगळीं, तुजो भाव, तुजी भयण, तुजो पेलो. म्हणटकूच आमी जायते फावटी आमच्या तोट्यांत, आमच्या वाद विवादांत आमी आमच्या भावाची चूक आदारता. जायते फावटी वर्साच्या वर्सा रागाबुरी जावन आमी जियेता. वर्साच्या वर्सा हो तोटो आमचो एकामेका सोबत दुस्मानकाय जी आमी पाळटा ती आमी एकामेकाक भोगसूंक तयार आसना. हेचे दिसा काय बरी जेजूची उतरां. कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार. आनी तुका दिसता तुज्या भावा सोबत तोटो आसा, वो तुज्या भावाचेर राग धरून तूं आसा, वो तुजो भाव तुजे रागाबरी जाला, कसली तरी दुस्मानकाय आसा, आनी तूं वेदी मुखार तुजें अर्पण करूंक आयलाय, थंयच सोड. वच तुज्या भावाशी आनी पयले सुवातेर गुन्यांव बोगसणे माग, आनी परतून येवन तुजें दान भेटूय वो वेदी मुखार तुजें अर्पण कर. बाबूनो, जायते फावटी आवगड आमकां आतांच तर कोर म्हणलें जाल्यार आमच्यान दावी वचून आमच्या भावाक बोगसणे मागून वा आमचे भयणीक बोगसणे मागून परतून येवंक जायना. पूण जायते फावटी आमच्या मनान, आमच्या काळजांतूय आमी बोगसूंक तयार आसना. जायते फावटी दुस्मानकाय आमी पाळटा तेन्ना त्या आमच्या दुस्मानाक आमी मागणें करूंक, देवाक ताका भेटूंक, ताचें जिवीत न्हय पूण आमचें धोरण ह्या भावा सोबें बदलूंक आमी जायते फावटी मागणें करूंक गरजेचें. आज आमी एक व्हड आमच्या ह्या पवित्र सोबेत आसलेल्या एका भक्ताचे आमी परब समोरता. बागयून तांतून आमी ताका म्हणटा सांत आंतोन पिडेवंतांचो, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो, सांत आंतोन मिलाग्रीचो. आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराक ताणें पयलें प्रमाणीकपण दिलें. इतलेंच न्हय, आपूण ज्या मोठान जियेतालो, ज्या भावा मदें जियेतालो, नोसायेन ते भाव भरलेले, कित्याक तो बरो प्रसंगदार आसलो, बरो प्रवचनकार आसलो. मिलाग्री जायते ताचे सगळे घडटाले. हाका लागून जेलसी म्हणटा ती जायती आसली. आमच्या जिवितान अशें जाता, जायते फावटी कोण बरें करता ताचें वायट आमी चिंता. कोणूय तर आमचे मदें अदीक आनी अदीक भावा भयणीं ह्या संवसारांत, समाजांत अदीक शायन जाता, आमी ताची नोसाय करता, ताचो भावा भयणीनो टिका करता, ताका खाला उडोवंक आमी वावुरता. अशें बागयोंत आंतोनीच्या जिवितांत घडलें. पूण आपल्या जिवितांत देवाक विस्वाशी तो रावलो. आपल्या जिवितांत देवाचे उतराचेर आनी देवाच्या उतराच्या बोडाचेर पातयेवन आपलें प्रवचन करीत रावलो. इतलें की एका दिसाक कोण ताचें प्रवचन आयकूंक तयार नासलो. दर्या लागीं गेलो आनी थंयसर ताणें प्रवचन सुरू केलें तेन्ना दर्यांतल्यो मासड्यो आपूण वयर सरून ताचें प्रवचन आयकूंक तयार जाल्यो. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत भाव भयणो एक पाजलेली तोरसादी सारकी. हें बागयोंत आंतून बेस बरें जाणा आसलो. जायत्यो मिलाग्री आनी जायत्यो उत्सुऱ्या ताणें आपल्या जिवितांत केल्यो. पूण आमी म्हणटा 13 मिलाग्री ताणें केल्यो आनी ह्यो गरजेच्यो आपल्या जिवितांत अश्यो न्हय, पूण देवाक ताणें पयली महिमा दिली. आमच्या जिवितांत देवाक महिमा दिवंक आमी दर दिसाक आमच्या भावाचेर चुकता, आमचे भयणीचेर आमी आडपातो करता तेन्ना आमकां बोगसणेच न्हय, आमी जायते फावटी त्या आमच्या चुकलेल्या भावाक आनी भयणीक बोगसणी दिवंक आमी राजी आसूंक आनी दर दिसाक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडून हो बागयोंत आमकां किरीत भाशेन एक आव्हान दिता, एक आमकां प्रेरणा दिता. ताची प्रेरणा घेवन आमचें जिवीत उदीक देवाक मानता तसलें जिवंक आमकां खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. ध्यान घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32.
शिको रे बेटे घालता सुख दुःख आमचे यात्मिक पवित्र उतरा मोठलो बोलून सांग या साऱ्या उंड्याचो आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कुडरोगत ग्रास आमचो म्हज्या भावा भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सूर पदवीदार देवा तुज्या भक्ताचे मोहिमे खातीर हे वाकाणीच्या बलिदान आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडयेन सूर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें त्या भक्ता पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जोय उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोडपोर गोटुया तुझ्या उत्साहानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय.
पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सूर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान नोतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता. मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय राजूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळ्या माई मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिडी संवसाराचे देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. देवाच्या उतरांतल्यान जियेता आनी ह्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे मार्गदर्शन करूंक जेजू आयला. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें आमकां फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे नाशातीना बोरमासो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे नाशातीना बोरमासो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. दारूक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. दारूक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या भक्ताचो किरीत भाशेन हो दीस ताच्या सुर्गींच्या जिविताचो जल्माचो दीस म्हूण ओळखून आमी आज ह्या दिनवासनेच्या जेवणान वांटो घेतला. तातूंत आमकां भक्ताच्या पावलांनी चलूंक नवी घोटाय तुवें दिल्या. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी कारजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सुर्गीच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन चलमूक पाव. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आज पेंटा फोंडवे हांगासर सांत आंतोनीची परब जातली 5:45 वाजता आनीक तामसोड्यार परबेचे मीस जातले 6 वाजता. सुत्रायदोची आमी 5:30 वाजता तामसोड्यार पवित्र ओर करतले. हांव किरीत भाशेन पवित्र संस्काराची बसवण जातली, कित्याक जायते लोकांक पेखवणी जेसू वरवीं ह्या भक्ताच्या मुजती वरवीं मेळटली. म्हणटकूच आमी भक्ताक मान दिना, पूण आमी किरीत भाशेन जेसूक आमच्या सरवंडराक मान दिता देखून दाखोड करूंक आमी पयले सुवातेर पवित्र संस्काराची बसवण करतले. थंयसर आमी जेजूक नमस्कार करून सगळी आमची मागणी ताच्या पांयां तोडा ह्याच भक्ताचे मजतीन आमी घालतले. 5:30 वरांचेर पवित्र ओर, उपरांत परबेचे मीस 6 वरांचेर. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मीस जाल्या उपरांत उंड्याचेर किरीत भाशेन आशिर्वाद आनी तुमकां आमची एक भयण जलिता किरीत भाशेन आज पोरबेच्या दिसाक हो उंडो दितलो, कित्याक सांत आंतोनीन भुकेल्ल्यांक उंडो दिवन किरीत भाशेन तांची भूक मारली ते भाशेन एक कुणाक कशी आज तुमकां मेळटली. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25. Sant Antoni भोगता विरग्याचे कुडीच्या तुझ्या क्रांतार केल्या बाळूची सुराजा तुझ्या क्रांतार